काटाचो प्रेसिडेंट शेकोनर वेलफेअर सोसायटी गोवा. आमी चड उपकारी टुरिझम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आनी टुरिझम डायरेक्टर ह्या वर्साक आमकां शेकान बेगीन दिली म्हणून. ऑगस्टान आमचें डिमार्केशन केलें आनी आमकां लायसन्सान ऑगस्टान दिली. पयले दिसाक ऑगस्टान आमकां लायसन्सान दिली आनी डिमार्केशन केलें आनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की बेगीन आमकां शेकां ओपन करपाक. सो आयज आमी थोड्यांनी शेकां ओपन करून आमी आयज ट्युरिस्टांक रावता. थोडे इंडियन ट्युरिस्ट येयल्ले आहा. सो म्हाका अशेंच बरें एक सिजन जाल्या प्रॉब्लम. आमचो दुसरो एक इश्यू आहा की आमी म्हणटाले की जे आमचे विचार आमी टॉयलेट घालता ते आमी ट्युरिझम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून सुवेज कॉर्पोरेशना कडेन डायरेक्टर उलयला की आमकां जाता तितलें आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आनी हो एक आमचो मेन इश्यू. सो ताका लागून आमी टुरिझम मिनिस्टराक मेळ्ळ्या आनी टुरिझम डायरेक्टराक मेळ्ळ्या की हे मातशें आमचे सॉल्व करून प्रॉब्लेम. तशेंच दुसरे इश्यू आहले की आमी जायते इश्यू CMचे मुखार मांडलेले. 10 तारखेर जुलायची मिटींग जाल्ली. ते मिटिंगेन आमी जायते इश्यू रेज केल्ले. सो तेंतले CMन थोडे रिजॉल्व केल्या आनी थोडे उरले ते करपाक मागता. मेन इश्यू आमचो आहलो टॉयलेटाक लागून. सो तो बेगीन जाल्या पुरो म्हणून आमी CMाक मागता आनी टुरिझम मिनिस्टरा कडेन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.